भाजपाची प्राथमिक सदस्य नोंदणी शेनवारच्यान सुरवात जाल्या। सकाळी देशाचो पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच्या हस्तुकी भाजपाच्या सदस्य नोंदणीक सुरवात जाल्या। गोंय भाजपानय गोंयान भाजप घट्ट करपा खातीर गोंयभर भाजपाच्या प्रमुख कार्यकर्त्यां बरोबर बसका घेवन तांकां मार्गदर्शन केलां। गोंयानय शेनवारच्यान सदस्य नोंदणी करपाक सुरवात जातली। भाजपाची सदस्य नोंदणी 6 जून ते 14 जून मेरेन चलतली, अशी माहिती भाजपाचो सरचिटणीस तानावडेन सावयकार आनी परुळेकारा बरोबर घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन दिल्या। मोदीजी हे वाराणसी हांगा वचून सुरवात या मेंबरशिपीची करतले। सकाळी 11 ते 12 ह्या दरम्यानचो टायम दिल्लो आसा, त्यामुळे तेंच्यांनी थंय मेंबरशिपीक सुरवात केल्या नंतर सबंद देशभर ही मेंबरशीप सुरू जातली। आमचे होम मिनिस्टर आणि आमचे पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहाजी हे तेलंगणा ह्या स्टेटीन मेंबरशिपीच्या ह्या निमित्तान थंय वयतले आनी त्या तेलंगणा स्टेटी भितर ते मेंबरशिपीची सुरवात करतले। गोंयांक लागून आमकां आमचे रेल्वे मंत्री पियुष गोयल हे फाल्यां गोंयांत येतात आनी तेंच्या हस्ते गोंयच्या प्रायमरी मेंबरशीप जी आसा तिचो शुभारंभ जो आसा तो तेंच्या हस्ते जातलो। आनी त्यामुळे फाल्यां सांजचे 4 वरांचेर ह्या वेळार आमी ठरयल्लें आसा की तो पणजीन कार्यक्रम तांच्यांनी म्हणिल्लें की भायर पणजी सोडून कॅपिटल सिटी सोडून भायर एखाद्या गांवा भितर तो जावपाक जाय। आनी त्यामुळे फाल्यां आमी सांजचो सांखळी मतदारसंघात, कारण मुख्यमंत्र्यांचो मतदारसंघ आसा आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघात सांखळी हो कार्यक्रम फाल्यां जातलो। तुमकां सगळ्या पत्रकारांक निमंत्रण आसतलेंच ताचें। आनी त्यामुळे तो कार्यक्रम 4 सांखळी हांगासर जातलो। सुरवातीक प्रायमरी मेंबरशिपीचे फॉर्म वगैरे ऑनलायन करून फॉर्म वगैरे भरून आनी त्यानंतर कार्यकर्त्यांक मार्गदर्शन अशा तरेचो कार्यक्रम हो सांखळे जातलो।